नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर भलायकेक लागून बंधना, भाषणा करचो ना, उक्तावणाच्या कार्यावळीक वचचो ना, पणजेचे प्रश्न नगरसेवकां वरवीं हाताळटलो, कार्यकर्त्यांक केलें स्पष्ट। फाटली 4 वर्सां क्रायम ब्रांच करता सेरुला कोमदात जमीन बळकावपाच्या केशींचो तपास, मात आजून एकय आरोपपत्र ना, केशी सीबीआयक दियात, याचिकादाराची मागणी। गोंयकारांनी मनयले ईद उल फित्र, रमजानाचो पवित्र म्हयनो सोंपलो, ईदान सुटलो मुस्लिमांचो 30 दिसांचो रोजा, पळयात ईद उल फित्र। सत्तरीत गव्या रेड्यांचो वावर आता गावात घरा कुशीक, सुरला सत्तरी रातच्या वेळार बिनधास्त भोवपी गव्याचो व्हिडिओ, हालींच गव्याच्या हल्ल्यांत सत्तरीत एकलेक आयिल्लें मरण। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सध्या पयली भशेन सगळ्यांक मेळचो ना, भलायकेच्या प्रॉब्लेमाक लागून ताजेर बंधनां आयल्यात। तो बारीक सारीक उक्तावणाच्या कार्यावळीक वचचो ना, सभेत भाषणां दिवचो ना। दोतोरान ताका विसव घेवंक सांगलां, पणजेचे विशय नगरसेवकांकडच्यान सोडयतलो म्हण ताणें असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत पणजेच्या कार्यकर्त्यांच्या मिटिंगेंत सांगलें। 3 म्हयन्या उपरांत गोंयांत येतकीच पर्रीकारान कामाक सुरवात केल्या, मात ताका बादिल्ल्या गंभीर दुयेंसाक लागून ताचेर कितलींशींच बंधनां आयल्यांत। ती ताणें शेनवारा पणजेच्या आपल्या कार्यकर्त्यांक बसका घेवन सांगली। ती अशी: भलायकेक लागून पर्रीकारान स्वता खातीर सिस्टम घाल्या। सध्या पयली भशेन तो लोकांक मेळचो ना, बारीक सारीक उक्तावणाचे कार्यावळींक वचचो ना, सभेत भाशणां करचो ना। दोतोरान ताका विसव घेवंक सांगला। पणजेचे प्रश्न तो नगरसेवकां वरवीं सोडयतलो। तिसवाडीत लायट वचपाचे प्रकरणाचोय पर्रीकारान रिव्ह्यू घेतलो। पणजेच्या कार्यकर्त्यांची पर्रीकारान असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत मिटींग घेतली। सगळ्यांनी नेटान काम करचें म्हूण ताणें संदेश दिलो। पर्रीकाराचे मिटिंगे उपरांत कार्यकर्ते मातशे चार्ज जाल्ले दिसले। पणजेच्या कार्यकर्त्यांक बाईची इच्छा आसली, 3 म्हयने जाल्लो मेळोंक नासलो आनी अमेरिकेक आसल्या कारणान सगळ्यांचो उडाशे, तेन्ना तो बेगीतल्या बेगीन आमकां मेळांक सोदी, जस्ट तेणी फॉर्मेलिटीक आमकां मेळपा खातीर आपयली। कार्यकर्तेय उमेदीन आशिल्ले भाईक मेळपाक आनी भाई कार्यकर्त्यांक मेळपाक तितलेच उमेदीन आशिल्ले, म्हणून तांणी एक मिटींग गेट टुगेदर अशें दवरिल्लें आनी सगळ्या भाईच्या येण्यान सगळे पणजे भरूच न्ही तर गोंयभर एक उत्साहाचें वातावरण आसा आनी सगळे हळू जाग्यार पडटले। भाईचें आरोग्य हळू जाग्यार येतलें। कितें मेसेज दिला तुमकां आयज? कितें सांगलां स्पेशली? कांय ना, फक्त मेळपा खातीरूच, कामां हळू जाग्यार पडटलीं म्हणून सांगलें आनी ते तितलेच उत्साहान कामाकूय लागिल्ले आसात, पूण थोडी रिस्ट्रिक्शन आसाच आरोग्याच्या खातीर, पूण हळू सगळें जाग्यार पडटलें। पर्रीकारान PWD, GSIDC आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतली। आयज रिव्ह्यू मिटींग्स आशिल्ल्यो। संपूर्ण नॅशनल हायवे प्रोग्राम जो गोंयांत एक्झिक्यूट जाता, ताजे जुवारी ब्रिज, पांडवी ब्रिज, ह्यो सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो, इलेक्ट्रिसिटी ह्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो रिव्ह्यू मिटींग्स आशिल्ल्यो आज। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हय आशिल्ले। PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD GSIDC ओके, आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD इलेक्ट्रिसिटी GSIDC तिगांचे मिटींग रिव्ह्यू मिटींग केन्ना कितल्यांक स्टार्ट जाल्ले? म्हणजे टायमींग नको ना तशें न्ही, म्हणजे सकाळचे सकाळी आशिल्ली, एक काल सांजची आशिल्ली 5:30, आतां 4 PWDची आशिल्ली। सो विविध टायमाचे सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे रिव्ह्यूज घेवपाक चालू आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। सत्तरेत गव्या रेड्यांचो वावर आतां गांवांनी पावला। रातच्या वेळार गवो रेडो गांवांत घरा कुशींत भोंवतनाचो व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक लागला। कांय दिसां फाटीं कणकिऱ्या सत्तरे गव्या रेड्याच्या हल्ल्यांत एकल्या बायलेक मरण आयिल्लें। पळयात सत्तरीच्या सुर्ला गांवांत रातचो घरा कुशीक पासोयो मारपी गवो रेडो।
हो पळयात 70चे सुर्ला गांवांत भोंवपी गवरेडो. रातच्या वेळार हो गवरेडो असो गांवांत बिंदास भोंवता. हालींच फाटले 6 तारखेक 70चेच कणकिरे गांवांत काजिनी गेल्ले कडेन गवेरेड्याच्या हल्ल्यांत 44 वर्सांचे जयंती गांवकाराक मरण आयिल्ले. हो गवो गांवांत भोंवतना गांवांतल्याच एकल्यान हो व्हिडिओ काडला. गांवचो पंच म्हणटा गांवांत गवे अस्वलां भोंवतात, सरकारान बेगोबेग हाचेर उपाय काडचो. गवरेडा हा पळय तो डेली आमच्या गांवांत सगळे दिसतात, देवळा कडेन येता, सगळ्या गांवांत फूल भोंवता. एकच न्हू 2-3 अशे गवेरेडे आहा आनी तेका लागून आमकां लोकांक की भायर येवपाक सो भंय दिसता. तरी आमच्यो लायटी आहा त्यो लायटी बी बंद जाल्यो जाल्यार एकदमच प्रॉब्लेम जातलो आमकां आनी कोणाकय दुखापत जातली. तेका लागून सरकारा कडेन एकच मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन काय तरी हे करपाचो, उपाय करपाचो आनी त्या गवेरेड्यांक मातशें हे करून बंदोबस्त करपाचो. आता पावसाच्या दिसांनी तर अशोलाचो हे आसता, अशोला येता जवळ आनी गवेरेडे आनी ते आमकां लोकांक सुद्दां भायर सरपाक मातशी हो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.